विसा उपरांत तुमकां येवकार। मयेचो कस्टोडियनाचो प्रश्न अभ्यासपा खातीर सरकारान कायदो आयोगाचो अध्यक्ष रमाकांत खलपाच्या अध्यक्षतेखाला समिती नेमल्या। समिती म्हयन्या भितर सरकाराक अहवाल दितली ह्या उतराचेर मये भू विमोचन समितीन आझाद मैदानावेलो सांखळी उपास सध्या फाटी घेतला। समितीचे वावुरपी फाटले 12 दीस जाले पणजे उपासाक बशिल्ले। मयेचो कस्टोडियन कायदो रद्द करून मयेची जमीन मयेकारांच्या नावार करची अशी मागणी मये नागरिक कृती समिती करता। हाका लागून मयेकारांनी पणजे फाटले 12 दीस जाले उपास आनी धरणे धरिल्ले। तांची मागणी तडीक लावपाक कायदो आयोगाचो अध्यक्ष रमाकांत खलपाच्या अध्यक्षतेखाला समिती नेमल्या। मयेकारांनी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला। मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि गृहमंत्री रवी नायकान मयेकारांक समितीच्या नेमणुकेचो आदेश दाखयल्या उपरांत तांणी आपले आंदोलन स्थगीत दवरला। समिती म्हयन्याभरांत आपलो अहवाल सरकाराक दितली अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सांगले। तांकां खबर आसा फायनल ड्राफ्ट आनी सबमीट करतकीर तो लॉ डिपार्टमेंटाक मिटिंगाक वचलो। मयेकार म्हणटात समितीन अहवाल दिल्या उपरांतय मयेकारांचो प्रश्न सुटलो ना जाल्यार ते परत रस्त्यार देंवतले। आम्ही फक्त स्थगित करता मॅक्झिमम 1 महिना, कित्याक आमकां एका म्हयन्याचे उतर दिलेले आसा आणि ते कमिटीन आमी आसा म्हणटकूच आमची जबाबदारी आसा। ह्या मयाचो जो विशय आसा हो विशय हाताळपा खातीर आतां आमची जबाबदारी आसा म्हणटकूच आमी हो 1 म्हयनो आमचें हें आंदोलन जें आसा हें आंदोलन आमी हांगासर स्थगीत दवरता। जर एका म्हयन्या नंतर हो अहवाल एका म्हयन्या भितर हो अहवाल येयल्या नंतर जर सरकारान जर हो प्रश्न सोडोवपाक जर परत जर टाळाटाळ केली जाल्यार मोठ्या शक्तीनिशी परत आमी ह्या आंदोलनान रस्त्यार देंवतले। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आणि चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। कुर्टी खांडेपार फोंड्या पिडयेन घालत जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी थंयच्या लोकांनी सरकाराक दिल्या। ह्या वादावेल्यान फोंड्या सध्या भाजपा आनी मगोचे फुडारी वावुरपी एकठांय जाल्यात। हो प्रस्ताव रद्द करपाक कुर्टी खांडेपारकारांनी सरकाराक 31 मेरेन मुजत दिल्या। आयतारा कुर्टी जाल्ले सभेक फुडाऱ्यांनी पीडीएचो अध्यक्ष गृहमंत्री रवी नायकाचेर फोग काडलो। लोक रवीक पीडीए वेल्यान देंवोवचो म्हूण मागतात। लोक म्हणटात हे पीडीएचो अध्यक्ष गृहमंत्री रवी नायकाचे कारस्थान। थोड्या पंचायत मेंबरांक खंयचे स्वप्न पडले आणि तांकां दिसलें की पीडीए जाय अशी विचारलें जाल्यार ते म्हणपाक आमकां वयल्यान फोन येत आशिल्ले तापयतालो हो तापयतालो तो तापयतालो। मगोचो थळावो फुडारी लवू मामलेदार म्हणटा हे सगळे रवीचे कर्म। हे जाय एक ठराविक राजकारण्यान ज्या राजकारण्याचो डोळो सदांच दुसऱ्यांच्या जागांचेर आसा। फोंड्यान सगळी जागा ताणें पळोवन गिळूनय सोंपली ती। आतां तेजी फोंडेच्या म्युनिसिपालिटीच्या भायर म्हणजे गांवांत गेलो तो। ग्रामसभेनी कुर्टी खांडेपार पीडीएन घालपाक विरोध केल्लो अशें आसून सुद्दां कुर्टी खांडेपार पीडीएन घालतात। पंचायत व्हड काय ग्रामसभा असो खांडेपारचो आदलो सरपंच संदीप खांडेपारकाराचो प्रश्न आसा। आणि पयलीं आमी जेन्ना ग्रामसभेक दुसरो प्रश्न विचारलो की ग्रामसभेन ठराव घेतिल्लो आसतना पंचान ठराव कसो घेतलो, कारण ग्रामसभा सुप्रीम काय पंच बॉडी सुप्रीम पीडीए ही सादी गोष्ट न्हय। एकदां लागली की हाजन्म उरतली। सुनील देसाय म्हणटा गांव पीडीएत घालो जाल्यार लोकांक बारीक सारीक गजाली करपाक सुद्दां त्रास जातले। भाजपाचो विष्णू सुर्या वाघ म्हणटा भाजपा सत्तेर आयल्यार 7 दिसां भितर कुर्टी खांडेपार ही पीडीएतल्यान काडून उडयतले। हे सभेन माचयेर एकठांय आयिल्ले भाजपा आनी मगोचे फुडारी तशेंच थळाव्या लोकांनी पीडीएचो अध्यक्ष रवी नायकाचेर बरोच फोग काडलो। कितलेशेच सरकारी पोस्ट आनी खाती एकटोच घेवन बसला म्हूण रवीक पीडीए वेल्यान देंवोचो म्हूण लोक मागतात। कुर्टीच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू। योग गुरू बाबा रामदेव म्हणटा गोंयांत स्टील उद्देग उबारचे। गोंयचे मिनाची निर्गत करिनासतना गोंयांतच ताचो विलो लावपी उद्देग सुरू केले जाल्यार हांगा बेरोजगारीचो प्रस्नच उरचो ना अशें ताणें दिवचले जाल्ल्या जाहीर सभेन सांगलें। बाबा रामदेव सध्या गोंयभर गोवा बचाव सभा घेता। ताच्यो आयतारा म्हापशां आनी दिवचले सभा जाल्यो। भारत स्वाभिमान आणि पतंजली योग समितीच्या वांगड्यांनी दिवली पेटोवन सभेची सुरुवात केली। या सभेक व्हडा संख्येन लोक हजर असले। काळो पैसो आणि भ्रष्टाचार बंद जाल्यार भारत सुपर पॉवर जातलो। म्हारगाय सरकाराक लागूनच जाता असो आरोप योग गुरू रामदेव बाबान केलो। सरकार को यदि महंगाई खत्म करनी है
तो सारे टैक्सेशन खत्म कर दो, आधी चीजें बाजार में, आधे मूल्य पर बाजार में सारी चीजें मिलेंगी। पेट्रोल भी आधे मूल्य पर मिलेगा। ये पेट्रोल पंप सामने साथ में लगा हुआ है। ये आज यहाँ यदि 65 रुपए पेट्रोल मिल रहा है तो 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि 50% तो टैक्स है। तो महंगाई हिंदुस्तानी दुकानों से नहीं है, महंगाई तो सरकार की गलत इकॉनॉमिक पॉलिसीज, टॅक्सेशन पॉलिसीज की कारण से। दिवचल सभे खातीर योगगुरू रामदेव बाबा पावले त्यांना सुवासिनींनी आरती दाखवून तांकां येवकार दिलो। तांणी सभे निमतान घडोवन हाडिल्ल्या प्रदर्शनाक भेट दिवन पळोवणी केली। गोंयचे मीन निर्गत करपाचे सोडून गोंयांतूच तिखें तयार करपाची फॅक्टरी घालची अशी सुचोवणी रामदेव बाबान केली। मैं तो कहता हूँ गोवा से आयरन ओर बाहर ले जाना बंद कर दो, यहीं पर टेक्नोलॉजी ले आओ, यहीं पर इंडस्ट्री ले आओ। तो गोवा से आयरन ओर जाने बिकने से जितना पैसा मिल रहा है उससे 10 गुना तो पैसा मिलेगा और 10 गुना ज़्यादा रोजगार मिलेगा। जितने लोग यहाँ रहते उससे ज़्यादा लोगों को बाहर से लोग लाने पड़ेंगे काम करने के लिए, इतना रोजगार मिल जाएगा। इतना इस गोवा के अंदर ताकत है। प्रुडंट मिडिया खातीर म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे आणि दिवचलच्यान उदय परब। आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव।